Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यही लागी लागी फटलन पुरसान वो है। ऐसे उलो मारेंगे तो सट्ट करके आ जाएगा आपके नाकान तोड़ान कानान, कोविड आ जाएगा। कपड़े पहने नहीं तो चलेगा, पर मास्क मास्क जरूर पहने आप लोग हैं। मित्रांनो, जस्ट इमॅजिन या तुमच्या आवडत्या कार्यावळीन तुमचे स्वागत, दणदणीत स्वागत। Just imagine. सीझन 6चा पहिलो एपिसोड सुरू करता हांव तुमचे नाव घेऊन आणि जस्ट इमॅजिन तुमचे हासपाचे वाशीन। मित्रांनो, 2020 हे वर्स सामके हडबडीत गेले न्हू। 2020 वर्सान आमकां शिकयलें की कितले प्लॅनिंग करा तुम्ही, पण प्लॅन बी सदांच तयार दवरात। कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या दुयेंसान ह्या वर्सा लोकांक नाका नाका करून उडयलें। कोणाचें काम गेलें, कोणाचो धंदो आजून जाम पडला, कितलेशेच लोक ह्या संवसाराक सोडून गेले ह्या दुयेंसा खातीर। आजून जग सगळे संवसार गोंय आमचे सगळे आमी मातशें आतां येता जाग्यार, चालू आहा। 2020 हें वर्स फुडले येता ती खुबशीं वर्सां लोकांक याद उरतले, उगडास उरतले हें वर्स। म्हणजे काही वर्षांनी म्हाका कोणी विचारीत की बाबा तुका 2020 हें वर्स कित्या खातीर आठवता। म्हणजे 2020 म्हटले काय दोळ्या मुखार कितें येता, जाल्यार हांव म्हणटलो की 2020 हें वर्स म्हटलें काय म्हाज्या दोळ्या मुखार हें येता। हो फोटो हांवें वॉट्सॅपार येयलो जेन्ना पळयलो पळय, तेन्ना म्हाज्या तकलेन अशें सण्ण जालें जाणा। राग येयलो म्हाका सामको। न्ही ताणें कपडे घालूंक ना म्हणून न्हू, तर ताणें मास्क कित्याक घालूंक ना धांवताना, त्या खातीर म्हाका राग येयलो। आनी कितें, तुमी आतां म्हणटले मास्क हांवेंनूय घालूंक ना, पण हांवें कपडे घातल्या न्हू। कित्याक जाणा हे आतां गोंय अशे ट्युरिस्ट बिरिस्ट आहा पळय थोडे, हे गोंयान येतकूच पिशे जाता, पिशे जाता सामके। म्हणजे दायें सोडलेले बैल कशे धांवतात मेळटा थंय रस्त्यार बिचार खंय धांवता, मेळटा थंय धांवता, बिचार धांवता, मागीर तुका डॅमार धांवता। डॅमार म्हणजे डॅम रे, डॅमिट, डॅम तो विशय नाका, डॅमाचो विशय नाका, नाल्यार कितें जातलें पूनम की रात अमावस में बदल जाएगी। Just imagine. मित्रांनो, फायनली जिल्हा पंचायत इलेक्शन झाले, एकदाचे सगळे रिझल्ट सगळं झालं। बीजेपीन लाखो करोडो लोकांक उलो मारून हे इलेक्शन सामके झाडून काडले मरे न्हू। 49 सिटांतले 33 सिटां बीजेपीन काडली। सध्या सगळ्यान कोण खोशी आसतलो पळय सगळ्यान सामको, जाल्यार तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत। हातून दुबाव ना, सामको भयंकर खूश आसतलो। म्हणजे लास्ट 9 म्हयने ओपोजिशन कोविड आनी मायकल लोबोचेर नजर दवरून आशिल्लो सीएम, आनी आतां झेडपी इलेक्शनाच्या रिजल्टा उपरांत पयल्याच फावट दोतोर आमच्या कडेन उलयता जस्ट इमॅजिना कडेन, पयल्या फावट सीझन 6। Just imagine. दोतोर, जिल्हा पंचायतीच्या घवघवीत यशा बद्दल तुमकां हार्दिक पांड्या शुभेच्छा। ओके, तू ओके जाल्यार आमी रीन सुप्रीम। न्ही आतां तूं आमकां अशें ओके बिके इलेक्शना पयलीं बाबा पुता शाणू बी, आनी आतां ओके म्हणजे एटिट्यूड मरे गो सीएम। काँग्रेसीन सद्या पळय कितें आहा, काँग्रेसीन 4 आमदार आहा आनी 4 झेडपी आहा, ह्या आडीक 4 त्या आडीक 4, कशें तें सांग पळोवया। सीएम कन्फ्यूज जावं नाका, डोंट बी कन्फ्यूज। हांव म्हणटा कशें तें, काँग्रेसीन दिगंबर, सिनियर राणे, लुईजीन आनी रेजिनाल्ड 4 आमदार आहा न्हू। रवीक धरिना हांव, रवीक हांव काँग्रेसीन धरिना। ज्या दिसा रवी नायकान गिरीश चोडणकर आनी दिगंबर कामतीचेर चडाई मारली पळय, त्या दिसा रवी नायक तुमचो जालो, बीजेपीचो जालो अशें हांव म्हणटा। हे म्हणपाक काय हरकत ना। काँग्रेसीचे कितें 4 झेडपी येयल्या पळय निवडून, काय ना तांकां, म्हणजे कितें तांकां काय ना।
हा वॉट आय मीन टू से इज की आता हे 4 झेडपी काँग्रेसीचे तुमकां दिसोंक ना म्हणजे अशें रे तांकां काय ना काय म्हणटा न्यू इयर बोनस न्यू इयर बोनेन्जा दिवाली ऑफर ही ऑफर हे कितें तरी अशें वन टाइम सेटलमेंट हा म्हणजे एकदाच कितें तें सेटलमेंट करपाचें आनी सेटल करून उडोवपाचें मेळटा सीएम म्हाका एकूच गजाल क्लियर कट सांग आयज FC गोवाचो गोल काय गोंयान कोल गोंयांतलो कोल तूं सांगता हांव परत रिपीट करता सीएम तूं रिपीट करता हांवूय एक रिपीट करता म्हणजे आयज चड नाका आनी सोडा इल्लो पुरो म्हाका बरें हें सांग म्हाका हे मायकल लोबोन रेश मागूस सुकूर झेडपी सिटांचेर भरपूर पयशे मोडल्या खंय अशें आयकलां आयकलें म्हटलां मायकलान पयशे मोडल्या काय म्हणून विचारला हांवें रुपया मोडल्या म्हणून विचारला हुशार न्ही हांव आतां झेडपी इलेक्शना उपरांत तुमचो किऱ्याचेर दोळो आसतलो सीएम गोंयांतल्या प्रायवेट लँडांचेर म्हाका दिसलें झेडपी इलेक्शना उपरांत सीएमाचो दोळो म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचेर बी आसतलो काय म्हणून बरें तें सोड सीएम फेब्रुवारी 14 व्हॅलेंटायन्स डे कळ्ळें कितें सेलेब्रेट बी करतलो ह्या वर्सा कितें आहा प्लॅन कितें सेलेब्रेट बी करतलो व्हॅलेंटायन्स डे अजून डेट दिवंक ना कितें थँक्यू बरें Just imagine. खंयचें इलेक्शन जावं आतां हे पळय झेडपी इलेक्शन जालें काय आतां रोखडेंच नॉर्थ गोवा कोण प्रेसिडेंट सावथ गोवाचो कोण प्रेसिडेंट ओवरऑल कोण प्रेसिडेंट म्हाजो कॅन्डिडेट काय तुजो कॅन्डिडेट हेजो प्रेसिडेंट जालो जाल्यार हो बेजार आनी हेजो प्रेसिडेंट जालो जाल्यार तो बेजार एसेंब्ली इलेक्शनाचें तशेंच एसेंब्ली इलेक्शनां सोंपली रिजल्ट जालो काय ना हांव सीएम काय तूं सीएम काय तो सीएम काय हो सीएम म्हाका हें खातें जाय काय म्हाका तें खातें जाय मागीर हांव चड मार्जिनान येयला म्हाका हें दिया हांव त्या मार्जिनान आयला म्हाका तें दिया इलेक्शनां सोंपता पण कास्किसांवां केन्ना सोंपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कास्किसांवां म्हणजे असंतुश्ट डिसेंडंट्स अशें म्हणजे बेजार जाल्लेले पक्षाचे आमदार बी अशें कितें म्हटलें न्ही काय म्हाका मायकल लोबोचो सारको असो उगडास कित्याक येता मायकल लोबो कित्याक दिसता दोळ्या मुखार Just imagine. आयज आमच्या बरोबर आसा एक अशें गेस्ट जेंकां सरकारांतले सामके अशे आउटस्पोकन म्हणून अशें वळखता आउटस्पोकन म्हणजे सामके चड आउटस्पोकन चड म्हणजे सामके अशे भायर भायर रावन सरकाराचेरूच उलयता सामके आउटस्पोकन म्हणजे आउट स्पोकन भायर रावन उलयता सामके आउटस्पोकन मंत्री आज आमच्या बरोबर म्हणजे मायकल लोबो सर स्वागत तुमचें नमस्कार मायकल लोबो यू आर लायक ऑलवेज अशें म्हणजे इट्स माय वे ऑर हायवे which highway you are talking about? मायकल बाबा अरे माय वे हायवे इट्स इंग्लिशींतली ओपार रे ती एक मायकल लोबो एक असो मनीस हू कॅन स्पीक ऑन एनी टॉपीक खंयच्याय विशयार तो उलोवंक शकता तुमकां पळोवपा जाय पळय मायकल सद्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सिरीज ऑस्ट्रेलियाक चालू आसा सो तितून शार्दूल ठाकूर आहा पळय ही हॅज रिप्लेस्ड रविंद्र जडेजा I do not want him to be replaced. पळयलें हांवें कितें सांगलेलें आतां ताका थंयचे न्हू ऑस्ट्रेलियन ताका काँग्रेसीनूय कितें चल्लां तें बी खबर आहा मायकल काँग्रेसी सावन आतां कोण कोण भायर सरता खूप जाण भायर सोदता. खूब जाण काँग्रेसी सावन भायर सरता आनी मागीर थोड्या तेंपान मायकल काँग्रेसीन भितर सरता हय मरे No, I am not saying directly. बट यू आर सेयींग इट इनडायरेक्टली आतां आमी वाट पळयता पळय सामके ते म्हणजे कोविडाचे वाशिनाक लोक सामके रावल्या सगळे रावल्या संवसार रावल्या आम्ही रावल्या. अगर यू हॅव दॅट सीएम जावपाची इच्छा स्टील यू हॅव नो म्हणजे बट यू ऑलवेज ट्राय टू हायड आय एम व्हेरी ओपन अबाउट इट. आय एम ऑलवेज ओपन अबाउट इट म्हणजे तू कितलो ओपन म्हणजे तू हेज्या पेक्षा चड ओपन आहा आपका अगला सवाल माइकल ये शख्स जिसे आपने अभी मोबाइल पे देखा है ये कितने % नांगू है 30%, 40%,
50% या 70%? 100%. No? बिलकुल सही जवाब दिया आपने. आता हेजो मिनींग कितें? हातून कितें आहा म्हणजे कितें मॅसेज कितें आहा हितून ह्याचे नांगडो धांवपाचें? ना आमी चायेक बसतले हांव तुका सजमयता कितें आहा तें तितून. ना आतांच सांग. हो असो बिचाचेर सगळे कपडे बिपडे काडून धांवता पळय, हाचो मॅसेज कितें एक्झॅक्टली? तुका कितें सजमता बी भितरच्यान? वॉट इज द मॅसेज? There is nothing to hide. सारकें मायकल बाब, ह्या संवसारान कांयच लिपोवंक मेळना, कांयच लिपोवंक शकना, सगळें एक्सपोज जाता रोखडें. एवरीथींग ट्रूथ इज ऑल्सो नॅकेड म्हणटा पळय, नॅकेड ट्रूथ तहें एवरीथींग इज ओपन. म्हणजे हो मॅसेज कोणें आयकूंक जाय? सरकारान आयकपाकूच जाय. मायकल, वी हॅव सीन की यू हॅव ऑलवेज बीन एंटी टुरिजम मिनिस्टर. म्हणजे टुरिजम मिनिस्टराचेर सदांच आड उलोवपी एकटोच तूं. पयलीं दिलीप पडवळेकर आनी आतां बाबू आजगांवकर. म्हणजे यू आर हिस्ट्री शीटर एंटी टुरिजम मिनिस्टर. म्हणजे कित्याक अशें? ना तशें ना तें. तशें ना जाल्यार मागीर तें अशें आहा तर. वाय आर यू ऑलवेज अगेन्स्ट टुरिजम मिनिस्टर? वॉट इज द रिजन? तेजेर वेगवेगळे रिजन आहा. तेजेर स्टडी आहा. असो कित्याक इतलो वाजेला? म्हणजे असो बेजारला गो तूं? कित्याक वाजयता? कित्याक वाजेला? स्टडी करपाक वाज येता. सारकें तुजें सगळें म्हाकाय येता. हांव इस्कॉलान आसतना म्हाका बेजार येतालो. अशें मॅथ्स फिजिक्स सामकी बूक असो ओपन केलो काय झेम येताली. कित्याक सजमनासलें. पण सो तेचेर आमी स्टडी करपाची गरज आहा. स्टडी करपाक वाज येता हेचेर एक स्टडी जावपाची गरज आहा. वॉट अ डीप थॉट मायकल बाब. म्हणजे तूं म्हणजे कशें जाणा, पॅन्डमीक येता पॅन्डमीक वयता पण तूं आहा तस्सो आहा. म्हणजे तूं आहा तस्सो आहा म्हणटा असो. म्हणजे तुवें म्हणजे आमकां मरे सामकें हेजेर येयलें आतां. सामकें म्हणजे अशें रे चंद्रार डायरेक्ट. Just imagine. मित्रांनो, घेवया एक बारीकसो विसव. रोखडें मेळोया. रोखडोच फास्ट. Just imagine. Enough of talk now. Time for us to reclaim the soul of news. Time for us to start talking about the Indian states. Let's start a new journey with Goa ahead. Tourist paradise, political potboiler, cultural hotspot, biodiversity melting pot. A land of 1.5 million people isn't just about a beach or a casino or a great holiday. Together, we'll discover the true Goan identity and bring it on the national main stage. Let's be prudent. Let's take India ahead. Just imagine. वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. आणि तुम्ही पळयता तुमचो आवडतो प्रोग्राम जस्ट इमॅजिन, तुमचे हांसपाचे वाशीन. मित्रांनो, आजकाल आपण आपल्या घरान कितें चल्लां पळय, आपल्याच घरान कितें चल्लां तें एक एकदां आमकां खबरूच नासता. म्हाका मागीर थंय अरे आमगेर शेजारी काल करवील मागपाक येयलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाज्या घरा फाटल्यान करविलाचें झाड आसा म्हणून. पयरूच कळ्ळें की बायलेन लग्ना कडेन येयलेले पाट तोप आनी कितें सगळें सामान खाटीपोणां दवरलां म्हणून. लग्न जावन 10 वर्सां जालीं रे, पण म्हाका फाटींच कळ्ळें फाटल्या म्हयन्यान. आतां ह्या असल्या गजालींसून हांव तूं आमचे अशें म्हणजे आमी न्हू राजकीय पक्ष सुद्दां अपवाद ना. तुमीच आतां पळयात ह्या पक्षा भितर कितें चल्लां तें. म्हणजे ह्या पक्षांतल्या सदस्यांक कांयच खबर ना
प्रुडंटा वरवीं प्रुडंटा कडच्यान हांकां कळटा तेन्ना हांकां कळटा की हांच्या पक्षान कितें जालां तें कितें. म्हाका आतांच तुमच्या प्रुडंट मिडिया वयल्यान कळ्ळें की फोंडेची ब्लॉक कमिटी डिजॉल्व जाल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो फोंडा ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट राजेश वेरेकाराक प्रुडंटा वरवीं कळटा की कमिटी फोंडाची डिजॉल्व जाली म्हणून. मागीर हाज्या फुडलो आतां गोवा पार्टीचो हो आमचो वायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत. हांवें आतां पळयलां आतांच आयलो ऑफिसान की ब्लॉक कमिटी ती डिजॉल्व केल्या म्हणून ऑर्डर जी म्हाका तुमच्या मार्फत आतां कळ्ळा. क्या गुंडा बनेगा रे तू म्हणजे क्या लीडर बनेगा रे तू. तुका प्रुडंटा वचून कळटा कितें सगळे लेटर बिटर येयले म्हणून कितें. आमचे दोळे सगळ्याक आसा. हय प्रुडंटा वरवीं ऑर्डर कॉपी मेळ्ळ्या आनी आमचे सगळ्या कडेन दोळ्या आमची कुठेय शाखा नाही. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें आतां हें अशें चल्लां पळय म्हाका मातशें आतां तेजो अध्यक्ष जो मेन आहा पळय प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हेजे कडेन मातशी बारीकशी वार्तालाप करची पडटली हां अर्जंट सामकी. Just imagine. विजय बाब कसो आहा तूं बरो न्ही. कसो गेलो तुजो कोवीड काळ लॉकडावन बीन. खूब म्हयन्यांनी मेळ्ळो तूं आमकां जस्ट इमॅजिनान. विजय बाब एक सांगू तुका सॅनिटायझर आहा पळय थोडे हातीक लायता नाकाक लायता कानाक लायता तकलेक लायता. हे कसलें आंगाक बीन सॅनिटायझर लावपाचें कसलें सॅनिटायझर आंगाक लावपाचें. सोरो होच खरो सॅनिटायझर. सोरो म्हणजे असो हाता तोंडाक लावपाचो न्हू. सोरो डायरेक्ट आमी घेता तो सॅनिटायझर खरो सॅनिटायझर. रायट. तूं खंयच्या दिसा कल्चर म्हणजे खंयच्या दिसा सॅनिटायझर घेता. एकूच दीस बुधवारा. बरें एक्चुअली बरें तशें रे. गोंयान कितें आहा सद्याक काँग्रेसीक चीफ ना आनी आमच्या मार्केटान बीफ ना. हे आतां स्लॉटर बील जें आहा पळय स्लॉटर बील तितून बूल इन्क्लुडेड आहा. बूल इज इन्क्लुडेड. And act to provide for the prevention of slaughter of calves of the cows and cows of sheep buffalo. No. Sheep buffalo जाले. Sheep buffalo कडे जाले. मस्ती. हे सोपचें ना हे. मेसेज करता. Calf of sheep buffalo become bull. It's the young one of the. Any cows only. Oh, so all cattle is banned for practical purposes. Bull mention केला नाही. Bull केला. ना all cattle. Sheep buffalo कडे bull झालो. Sheep buffalo कडे bull झालो. ना तेंच्यांनी आता कितें एमेंड No. म्हशीची पिल. Calf of sheep buffalo. Calf of sheep buffalo. हय. म्हशीची गाय आणि म्हस. म्हशीचे वासू जे पाडू can be विजय बाब आमी चेड्यांक इंग्लिशीन गाय म्हणटा आनी मठ्ठ गड्ड्या दादल्यांक कोंकणी भाशेन घणसा बैल म्हणटा. विजय बाब म्हाजो मेसेज तो तुमकां. आनी खंय बिजी आहा इतलो. इंस्टाग्रामाचेर हिरोइनीचे फोटो बी पळयता कितें कितलो वगत करता. विजय बाब खूब फावटी आमकां अशें जाता की आमी चल 1-2 मिनटां मातशें अशें इंस्टाग्राम मातशें ओपन करुया आनी पळोवया म्हणटा आनी करता करता अर्दे वर वता कळत ना. व्हेरी एडिक्टीव आं इंस्टाग्राम मरे. ब्रावजींग फोटोज एन ऑल व्हेरी व्हेरी एडिक्टीव हॅबीट आं सामकी. हय म्हणटा आनी चालूय बी आहा पळोवप चुई चुई करून. विजय मातशें आयकता तूं हांगा. विजय ओ दामू नायक जाणा म्हण तूं. दामू नायक रे फातोर्डाचो. आय मीन हॅव यू नोटिस्ड दामू नायक इज सो एक्टीव इन फातोर्डा सिन्स एप्रील 2019. That is because बरी. आता मजा येतली नी फातोर्डा भावा. अभी तो मजा आएगा फातोर्डा में. दामू भी एक्टिव हो गया है. तू भी एक्टिव है. मजा आएगा. जानेवारीन 5 दिसाची असेंब्ली सेशन आता आसा खंय जानेवारीन. ह्या फाटभुंयेर तूं सीएमाक कितें सांगपाक सोदता. ताणें उत्तर म्हाका दिवपाची गरज ना. अरे वा
म्हणजे दिवपाची गरज ना आणि उत्तर दिवपाची गरज ना. बरें आसा न्ही. आयकला आतां. आनीक घे अडाणी का विकास आणि गोंयकारांचेर पडटा पिकास. बरोबर न्हू. दीस इज द कॉपी ऑफ ते रे आमचे ऑफ सबका साथ सबका विकास. सारकें सबका साथ. खूब फावटी न्हू आमी चिंततात आनी प्लॅन करता. म्हणजे एक प्लॅन असो करता एक प्लॅन करता पण जाता भलतेंच. सामकें जाता भलतेंच. हाका एक सिंगल वर्ड आहा ताचें नांव आहा 2020. 2020 हे वर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जाता भलतेंच. आमी लास्ट इयर कितें प्लॅन केल्लेले ह्या वर्सा जालें तशें ना आनी जालें भलतेंच जालें. Just imagine. मित्रांनो इश्कॉलान आसतना अशें रे मास पिटी आसा लायनीन आमी उबे आसतना कितें फंक्शन आसतना अशें खूब भुरगे आमी जमा. तो एक क्लासमेट आसतालो पळय तो सदांच इरिटेट करप ताणें वाज हाडप अशें डॅश मारप तकलेर बोट मारप कानार टिचक्यो मारप. एक तो भुरगो आसतालो पळय तो. आनी हे ते असले भुरगे आसता पळय सामके तवनास भुरगे म्हणटा पळय हे व्हडले जातून न्हू बरे व्हड मनीस जातात आनी भरपूर शिकता पळय ते फाटीं उरतात. हेजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे म्हाका अशें दिसता की निलेश काब्राल बीन इश्कॉलान आसतना तसो आसलेलो काय भुरगो. तो भुरगो अशो टिचक्यो मारपी बी आनी वाज हाडपी. आनी हांगा आतां तुमीच पळया हांगा एका सायडीक सिरियस सुवाळो चल्ला. बाबू कवळेकराची पावणी चालू आहा आनी निलेश काब्रालाचें कितें चल्लां आपलेंच कितें तरी चालू आहा तेजें. निलेश काब्रालान मरे डॅश मारप न्ही पावर मिनिस्टर तो ताणें शॉक दिवप. पावर मिनिस्टरान शॉक दिवप डॅश मारपाक जायना. बिलां वाडोवन शॉक दिवं येता. दिला हाणें हेजे पयलीं न्हू. बरें कितें सांग निलेश बिलेश भुरगे रे डॅश म्हणटा पळय डॅश तो चर्चिल आलेमावाचो लिजेंड्री सामको. चर्चिल तुका पयलीं डॅश मारता. चर्चिल पयलीं डॅश मारता आनी मागीर कितें म्हणटा बायला साम स्ट्रॉंग मरे म्हणटा. बायल म्हणटा सामकी स्ट्रॉंग बायल म्हणटा स्ट्रॉंग पूण डेंजर सेम टायमाचेर डेंजर. देखून 30% सीट घेनाय आमी 30% सीट दिनाय आमी तेन्ना बायलांक कळटा काय न्हू. कित्याक मायक मायला आयक नाही. Just imagine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर जाया आत्मनिर्भर आपलें काम आपूण करा असो कितें उलो मारलो पळय तो ह्या मनशान बरोच सिरियसली घेतला रे. हो सामको आत्मनिर्भर मरे. Just imagine. आपलेच केस मारप सुद्दां एक कला एक आर्टी. आत्मनिर्भर म्हणजे आपले म्हाका सोड म्हाका काय करूंक मेळना पण अशी ती एक कला. आतां एक कला आसता पळय ती कलाकाराक केन्ना सोडिना. कलाकार कलेक सोडूंक सोदता पयस पयस धांवन वता पूण कला कलाकाराक कशीच सोडिना. ती तेज्या भितर आसताच आनी ती केन्ना कलाकाराक भायर काडूंक मेळटा पळय तेन्ना तो चान्स सोडिना. सो इन शॉर्ट की आमी केन्नाय म्हणटा पळय होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सामके कडक सामके अशें रे एकदम रुश्ट कशे कडक कशे तांकां कोण अशें कला बिला तांकां आर्ट बीन कांय संबंद ना. पण ह्याय डिपार्टमेंटान पुलीस डिपार्टमेंटानूय एक असो कलाकार मेळ्ळो एक दीस असो कळ्ळें तुका. म्हणजे ताणें कोरोनाचेर एक घडयलेलें आपलें एक बरें सॉंग ताणें स्वता सॉंग बरयलां. म्हणजे सरकार ने सबको सारे नियम बताए तेरी बनाओ सबसे बैठो न्यारे न्यारे सरकार ने सबको सारे नियम बताए चेहरे पे मास्क लगा लो कुछ भी फिक्र करो ना बैठो घरों
बात से डरो महामारी है कोरोना। तो मित्रांनो, आयचो हो एपिसोड आमी हांगाच सोंपोवया आनी आता हेच्या फुडें अशीच मजा धमाल करया, हांसोया. तुमी भिवो नाका, याद दवरा, जस्ट इमॅजीन हें तुमचें हांसपाचें वाशीन, हें तुमी याद दवरूं नाका. कोविडाचें वाशीन येवं ना येवं केन्ना येता तेन्ना पळोवया, पण हें हांसपाचें वाशीन घेवन हांव दर आठवड्याक येतलो. तेन्ना तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं, हांसत रावा, खेळत रावा, तुमचें बेसांव आसुनी बरें सामकें हेल्दी रावा, हॅप्पी रावा, मास्क घालूंक विसरूं नाका, कळ्ळें तुमकां. भोंवताना भिताना टेक केअर आं. चल फुडल्या आठवड्यान मेळुया आयतारा 7:30. जस्ट इमॅजीन. Just imagine. Just imagine. Just imagine.